हांव सोनाली. म्हजो लेख वाचता दसरो. दसरो म्हळ्यार अत्याचाराचेर सत्यान आनी वायटाचेर बऱ्यान जैत मेळोवपाची परब. अश्विन म्हयन्यांत दसमी दिसा मनयतात तो दसरो. नवरातीच्या उत्सवा उपरांत 10व्या दिसा मनयतात तो दसरो. रोजांच्या फुलांनी घरां सजयतात. आंब्याची पानां घालून रोजाचें तोरण करतात आनी मुखेल दारार बांदतात. दारा मुखार रांगोळी घालून दिवो पेटयतात. जशीं घरां सजयतात तेच तरेन दुकानां, गाडयो, हेर वाहनां हाकाय धुवन पुसून नितळ करून रोजांच्यो माळो घालून पुजा करतात. तशेंच घरांत आशिल्लीं यंत्रां, आवंतां, माकणां नितळ करून ताची पुजा करतात. घरा मुखार तरेकवार रांगोळी घालतात. वायट मनशाचो नायनाट करात. वायटाचेर बऱ्यान जैत जोडात. फटिंगपणाचेर मात करात. सदांच सत्याच्या वाटेन चलात अशें हे परबेचें म्हत्व. ह्याच दिसा प्रभू रामचंद्रान युध्द करून रावणा सारक्या क्रूर राक्षसाचो वध केलो. वायटाचो नाश केलो. ताचे वांगडाच ताणें भितर अहंकाराचो नाश केलो. 14 वर्सांचो वनवास भोगतना सीतेचें अपहरण करपी रावणाचो खात्मा केलो आनी सीतेक घेवन अयोध्येक परतलो. ते वेळार अख्खे वाटे दिव्याची रोशनाई केल्ली. लोक ढोल, ताशे, तुतारे वाजयताले. श्रीरामा वांगडा लक्ष्मण आनी सीतेच्या येवकारान रोजांच्यो माळो घेवन अख्खो गांव तयार राविल्लो. सीमेर पावता जैताचो तिबो लावन ताका येवकार दिलो. अधर्माचो नाश करून भगवान श्रीराम राजवाड्यात पावलो म्हणून तेन्नाच्यान कांय राज्यांनी रावण दहन करतात. उपरांत घरचो मुखेली घरकार वा चल्याच्या येवकारान घरांतली बायल मनीस दारांत उबी रावता. ते येतकूच उदक ओतून ताचे पांय धुता. कपलाक तिबो लावन गळ्यांत रोजाची माळ घालता. उवाळणी करून घरांत येवकार दिता. घरांत भांगर म्हणून आपट्याची पानां हाडून दवरतात. ह्या दिसा भांगर विकतें घेतात. भांगर घेवप म्हळ्यार शुभ मानतात. आपले ताकी प्रमाणें दर एकलो भांगराची खरेदी करता. अशी ही परब दसऱ्याची वायटाचो नाश करपाची, अधर्माचेर जैत सोडपाची, व्हडा मांगल्याची, व्हडा भाग्याची, व्हडा पुण्यायेची 3.5 मुहूर्ताची शुभदायी भांगराळो दीस म्हणून मनोवपाची. सगळ्यांक दसऱ्याची उनउनीत परबी. देव बरें करूं.